आनी मागीर सांजेर कुमसार आसात 4 तावन 7 पर्यंत देखून पळया दया करून कोमुन्यांव जिबेर घेवया आनी हातान न्हय प्लीज रिसीव कम्युनियन इन द ऑन द टंग एंड नॉट इन द हँड सो प्लीज कोऑपरेट थँक्यू आतां आमी नव्यान कमेंट्स करुया पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवाक आमचे हा दुस्मानाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेंकनीक एबो पवित्र आंकवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेकता जेजूची आवयचा विचून काढली तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा मोज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव कोरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडो आनी वाडो सोदता ए दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटेल्या एक खेरीत शेकाय बासायल्या तोर तीच शेकाय माका या मोच्या गोरजांनी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोर हाचे कोरो विश्वास ठेवून माका तुजो कांदी म्हूण हांव तुजे कोडे विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार माका मेळोशे कोर नातो माका गरजती कुरपा मागून घे हांगा तुमच्यो गोरजो उक्तो करच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीन आसलोलो मोजो कोल विश्वास दाखो सोदता तोर तेच कुशालकाय जी कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसताना भोगली मोचे मागणे आयकून घे नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू नमान मोरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू नमान मुरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू Bagay timbre jache mai ama papi agatim nadikon आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू Bagay timbre jache mai ama papi agatim nadikon आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू Bagay timbre jache mai ama papi agatim nadikon आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू Bagay timbre jache mai ama papi agatim nadikon आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे देवाचे माये हेमोचे हेमोचे नोमान नमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नमना सांगाती मांडून घे नमान कुरपेन बोललेले हेमोचे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटात दागटी मोतिया सावमोन हांव ओत्रेकता ए सोस्तेल्यांचे पुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सोगल्यो मोच्यो तुझ्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता ज्या कोतकोत्यान तुजे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले मोची खालती मागणी आयकून घे आणि मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलो आमेन. नोवेनाचो 6वो दीस निष्कलंक माये कोणाच्यान तुझे वर्णन करूंक जाय सर्गीचो राजा तुझे उदोरी संवसारान आयलो जेजू तुझ्या कुसव्यान हाडून तुवें ताका मनशाची कूड घेवपाक तुझी आख्खीची भेटयली आंकवार देवाचे माये आमी तुका वाकाणटा आनी बोरनिता जेजू तुवें तुझ्या कुसव्यांत हाडून तुवें ताका मनशाची कूड दिवपाक तुझी आख्खीची भेटयली आंकवार देवाचे माये आमी तुझी तुस्त करता आनी तुका वाकाणटा तू तुझ्या पवित पुता सांगाता सरकाराच्या जियेताय आमचे दादोसपण तू सासणी उजवाडाची किरणा पाकारताय आमची वाट दाखोयनारी तुझ्या पवित पुताचो ओदीक आनी ओदीक मोग करूं तू आमकां शिकोय ताका आमचो राजा कसो आनी तुका आमची राणी कशी मानता सर्गीच्या बापा आनी संवसारांतल्या मनशाकुला मोदेकत तो आमचो शाराती आमच्या सोमिया आनी आमा पातक्या
वाक्या मोदेकत मोदेकत तू आमची तू आमची शारातीन शारातीन जेजू आमची आमची वाट आणि आणि तू तू ते वाटेचे दार दाविदाच्या फुलाच्या चकमकीत फुला तुझे उदोरी आमचो रोजनार आमचो सोडवंडार सांग पावलो सगल्या शिव्यांचो देव तुझ्या कुसव्यान रिगलो देव जो सगल्या पोसता ताका तुवें तुझ्या हड्ड्यांतल्यान पोसलो सगली पिलगा तुका सुबागी म्हूण पाचारता तुझ्या आवयपणाचो मोग आमा तुझ्या किरकोळ पुता दुवा सवे दाखोय आनी आमकां सासनाच्या सुखाक पावोय आमेन उद्गाराची प्रार्थना देवाचे माये मोसो उगडास ए बागीवोन आंकवारी आनी माये तुझो हांवें सदांच उगडास करूं म्हाका आदार दी बो बागीवोन आंकवार मारिये देवाचे माये जेजू लागी मोचे पासो माग निर्मल ओस्तोरे जेजून म्हाका भायर घालो केदीच निर्मिनाकाय मारिये मोच्या कालसान तुझो मोग करूं आनी मोचे जिबेर तुझी तुस्त करूं केन्नाच हांवें कामोनाचां निर्मी माये जेजू खातीर तुझ्या व्हडल्या मोगापासो हांवें ताचो मोग करूं निर्मी मारिये हांव तुजो एक कालतो चाकोरचा निर्मी मारिये हांव सगलो म्हाका तुझ्या हातान घालता तूं म्हाका मांडून घे आनी म्हाका सांबाळ मारिये मोच्या मोरणाचे निमाणे घोडये पोरयान तूं म्हाका सांडी नाकाय नमान मारिये तूं मोचो आसरो मोचे पासो माग तुझेरूच हांवें सगल्या मोच्या कालसांता बोरवांचो दवरला मारिये तुझेर बोरवाशान पातयोन रावता ताका तूं केदीच सांडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारिये तुझेर पातयोन रावता तांकां सोडवोन मेलो नासतना केन्नाच उरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतीने नमान तुका देव पवित्र ब्रिंदादीच्या तेंपला भाग्यवंत माये ओदृष्टा सापडलेल्यांच्या आदाराक ये असोकता आदार दे पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवा भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कोर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकांटा तांकां तुझी केरीत मोसोत पावोकोर तूं कोरियावोय म्हूण आमकां दाखोय बो निर्मल आंकवारी आदावांच्या सगल्या सोलया मोदे कालती तूं आमकां तुजेच सारकी कालती आनी निर्मल कोर पातकाचे
पातकाचे बांदपास सोडोय सोडोय कुड्ड्यांक कुड्ड्या उजवाड दी उजवाडी आमकां एक निर्मळ आनी बागीवंत जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुता आमच्या दोनिया आमी भोगूंक पावूं आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सगळीं उबी रावयात. मिसाक सुरवात घेवन गीत गावयात. आयज देवा मुखार. देवा मुखार सोरवा मी आयल्या देवा मुखार मोल पोलोका शेत देखून सोंतोच पोरीत काळजान आमी जमल्या ओनोद आमचो सोरोय म्हूण म्हाका आयज देवा मुखार सोरवा मी आयल्या देवा मुखार मोल पोलोका शेत देखून सोंतोच पोरीत काळजान आमी जमल्या ओनोद आमचो सोरोय म्हूण म्हाका येयात गावयात सोर्वे कास्ताल्यान आर्गां दिवन उपकाराक ताच्या येयात गावयात ताची मोहिमा एका स्थळान जय जय म्हणटा येयात गावयात सोर्वे कास्ताल्यान आर्गां दिवन उपकाराक ताच्या येयात गावयात ताची मोहिमा एका स्थळान जय जय म्हणटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो तुमकां सगल्यांक मारेच्या 9व्या दिसा माये मोगाचो येवकार. आदाम आनी एवेन पातक केलाय आनी देवा मुखार नितळ निर्मळ जिवीत बोश्टायलें. पूण आंकवार मारिया मूळ पातका मेकली झोलमोली आनी पातका विने जियेवंक देवा आनी मनशां मुखार आपले जिवीत नितळ आनी निर्मळ सांबाळलें. आयच्या ह्या 9व्या नोवेनाचो विशय मारिया बोश्टो नासलेले माये आंकवार मारेची देख घेवन पातक पयस करूंक आनी सदांच पातका विनी आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक आमकां मारयेची विनोनेन देवा बापाची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाचे न्हू आतां आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान बरे भशेन वांटो घेवं आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या सोर पथकाची आमी भोगसण मागुया. आनी मोगाला बापा आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां एक नितळ जिवीत फावो जाला. धोवी नेसोन घालून आमी जेजूक नेसल्या आनी हें नितळ जिवीत सांबाळूंक आमी उतर दिला. पूण आमच्या उतरांतल्यान आनी खोण्यांतल्यान आमचें निर्मळपण आमी बोश्टायलां. आमचे नितळ आनी निर्मळ जिविताचेर पातकाचें खोत घाला.
आमकां बोगोस बापा. Somjam kaglitko. Krista kaglitko. Somjam kaglitko. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, मुनी सलेल्या तुझ्या एकल्यास पुतान अवकार मायेतावन जोल्म घेतना तिचे अवकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांत निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटूनी तुका मानता तसली जावं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोबें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आड वाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशीं जनवरां आनी रानवट जनवरां परस तुजेर व्हड शिराक पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी ओस्तोरे मोदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मुस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सुमी म्हजो गवळी. Goli, aiz makaunena, somi mozo goli,
모서고리 거이스 마카 우레나 소미 모서고리 거이스 마카 우레나 반수어투루 멜다투이 소미 마카 위소미라 Prashanni tonut gatoi Somi maka akut morta Somi mozogoli Ais maka urena 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 Moja jiwa knowian Somi sodat gotaikam Vishalvati voila Somi maka tulun wota Somi mozogoli Ais maka urena 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 Udgar gaung sugnu berawiat C42 Zui sorves borat Zui sorves borat Zui 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 sorves borat Zui sorves borat Zui 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 Utor mocha devache Utor mocha devache Kazan kosondo vorta Kazan kotondo vorta Orpon mocha jivache Tapat Zui sorves borat Zui sorves borat Zui sorves borat Zui sorves borat सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सभा आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या सव्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गाल्ल्यांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें नोमान कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भियो नाका मारये देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या आयक तूं गर्भेत सातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापूय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासनांच्या सासनाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारयेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो
आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांजटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोट सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीनो, 6व्या नोवेनाच्या दिसाक आमी हो विशय घेता, मारिया बॉस्टन आसतली माता, मॅरी मदर इनवायलेट, मातेर इनवियोलाता. हो विशय जेन्ना आमी म्हणटा मारिया बॉस्टन आसतली आवय ओ बॉस्टन आसतली माय, आमकां घडये उगडास येता पातकाचेर लक्ष घालूंक. तिका पातोक ना हें खरें, पूण हो विशय फकत पातकाचेरूच, मारयेच्या जिवितांत पातोक ना ताचेरूच आमी आटापून दवरूंक जायना. हो विशय खोल नियाळ्यार मारयेचें आंकवारपण नियाळूंक आपयता. इट कॉल्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन द वर्जिनिटी ऑफ मॅरी. आनी हो विशय कित्याक येयलो, हो माताळो, हो टायटल, हो तितल कित्याक येयलो तें नियाळ्यार बरें. 7व्या शेंकड्यान जेजू स्वर्गात चडलो तेन्ना, पवित्र आत्मो देंवलो तेन्ना 7 शेंकडे पासा जाता. 5व्या, 6व्या, 7व्या, 5th 6th सेंचुरी एक शिकोण भोंवंक लागली. आनी आर्यानूस म्हणटात तो बिस्म, जाका लागून एरियनिझम ही हेरसी आयली, तो हें शिकोवपा लागलो, जेजू देवाचो पूत न्हू, जेजू मनीस. देवान ताका फकत पोस्क घेयला, एडॉप्टेड सन ऑफ गॉड. जेजू मारयेचो आनी जुजेच्या कुडीच्या संबंदाचें फळ मनीस तो. ह्या पासत जेजूक मान दिनाकाय देव म्हणूंक जायना. मुखारूय वयत तो जेजू म्हणटा, देवान आंज बोर्ड रचल्याय, जेजू म्हणटाय तो मुकी आंज बोर्ड. आमी कोणाक मुकी म्हणटाय? 3 जाण मुकी आंज बोर्डवे कोणू? आर्कांज म्हणटाय आमी, आर्क एंजल्स कोणू? गाब्रिएल, राफाएल, मिंगेल. ते भाशेन हो तेंच्या लगूच पडलो. मुकी आंज बोडवो, जेजू आंज बोडवो न्हू, जेजू मनीसूय न्हू, जेजू देव. हें तेणें ही शिकोवन तेणें कित्याक पाचाली? कित्याक त्या काळार 5व्या, 6व्या शेंकड्यान लोक मानतालो की आंकवार मरे सायबीण माय आमगे आंकवार मदर मॅरी इज वर्जिन. सो तांकां लोकांक तें वर्जिनिटी कॉन्सेप्ट काडपाचो तेंगे मतींतलो, आनी ती तुजे भाशेन म्हजे भाशेन कुडीचो एकवट जोडटली मनीस म्हूण तेगे दर्जो जातीतलो देंवोवपाचो. 7 दिवस दिसत आमकां आर्यानूस बाबडो मनीस जावन ताका सजमोना जेजू देव म्हूण. पूण हे सादेपणांतल्यान मनशाच्या जिवितांतले कोटे शिकोवणेंतल्यान मनशाच्या जिवितांत पयले सुवातेर जेजू, दुसरे सुवातेर सायबीण मांयक लेगीत काण उडोवपाची. कित्याक सायबीण मांय काळ्यार सगळीं पातकां मनशाच्या जिवितांत. आनी देंवन सांगलें हेंच जायें. आयज जायत लोक बिलिवरां वयता, बिलिवरां हो पातक. हें कोण पाद्री सांगपाना, माद्री सांगपाना, लोकूय म्हणपानाय. आसूं कितें जालें फादर, बिलिवरांक गेले जाल्यार थिंग जेजू आहा न्हू? रॉंग. तूं कॅथलीक जाल्यार तुज्यान बिलिवर ओपनली सांगता. यू कॅनॉट गो टू इंटू एनी कायंड ऑफ बिलिवरिजम. कित्याक थिंगा सायबणीक भायर काडल्या, आनी जी सायबणीक भायर काटाय तांकां देंवचार सारको रोखडोच चोपक्यान दोता. तो रावता केदोन मांयक भायर उडयतलो आनी हांव येतलो. कित्याक मांय तरी आहा तुगे जिवितांत पूत पोतून येतलो. आनी पूत कोण? जेजू. सायबीण मांय, ओके तुवें पातोक केलें, पुताड पातोक केलें, सायबीण मांय
आज ना जा फाल्यां तू कुरपा जोडून घेतली आनी तुका जेजू बरी एकवटायतली पूण कोण देंवचार कितें कोता सायबिणीकूच तुगे जिवितांत तूं काटा वो तुवें सायबीण भायर उडोवचें कोता माई ना पुतू ना आनी सासणाचें मरण ही फेर उज तुका दिता प्रितीच्या बाबीन आंकवार म्हण मानताले तो दाखोवपा सोदता चोय तुजी आनी म्हजे भाशेन आमगे माय भाशेन तेनूय सेक्स केलें झुजे बरार आनी जेजूक जल्माळो पूण पवित्र सभेन ताका शिटकायलो ताका भायर आयलो आनी म्हळें इतके कोटी शिकून सायबीण मांयच्या कुसव्यान जेजू कितें रचलो तिणें मनशाचो एक वोट घडोवंक ना पयत पुस्तकार मेळटा झुजेन केन्ना ती कडेन एक वोट करूंक ना आयज जायते सत मानूस सोदीत many may try to believe or want to believe after the birth of Jesus Mary may have had sexual relationships with Jesus no she never had any sexual relationship with Jesus and with Joseph जुजे बारा बागेवन जुजे बारार लिंगीक संबंध कुडीचो एकवट जेजू जल्मल म्हणटरी केला आसलो ना केन्नाय आसूंक ना पळयत पुस्तकूच सांगता वाचात सोदात मेळटलीं उतरां नियाळात ना बागेवन जुजेचो आनी आंकवार मारयेचो कुडीचो शारिरीक फिजिकल इंटिमेट रिलेशनशीप आसो ना जेजू जल्मचे पयलें आनी जेजू जल्मल्या लगूच उपरांत दोगांय संवसारां आसपर्यान ना जावंक ना जेन्ना म्हणटा आंकवारपण जेजू कुसव्यांत येयलो तेन्ना ताका कुडीच्या संबंधाची गरज पडूंक ना कुडीचो संबंद ताका गरजेचो जावंक ना तो येयलो एक मिलाग कशी म्हणटा पवित्र आत्म्याचे कृपेन जल्मलो तो रोचून येयलो तिच्या कुसप्यांत संभोवलो तेका लागून वर्जिनिटी ऑफ मॅरी 3 भागांनी पवित्र सभा काडटा ante partum म्हणजे बिफोर डिलिव्हरी इन पार्तो ती डिलिव्हरी जाता तेदोना आनी पोस्ट पार्तुम आफ्टर डिलिव्हरी ante डिलिव्हरी म्हळ्यार बिफोर डिलिव्हरी ओ बिफोर द कन्सेप्शन कुसव्यांत गर्भ जाचना पयलें तिका पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भ संभोवली ante पार्तुम आफ्टर ड्युरींग जेन्ना ती कुसव्यांत ताका जल्म दिता तेदोना तो मिराकलस एक मिलाग्र कशी जल्म आयलो आनी तेजे उपरांत ती सदांच आंकवार उरली हें आंकवारपणाचें देणें देवान कोणाक दिल ना आमगे कितू आवय बापाय मुगलीं आवय बापूय घेयात कुडीचो एकवट जोडो ताची कुणा हांव फळ जेन्ना म्हाका जल्माक आलो मुगे माय कांय आंकवार म्हणून वता आंकवार म्हणत आय कॅनॉट कॉल कितलोय म्हाका आवयचो मोग आसूं कितलोय म्हाका आवयच एफेक्शन आसूं मान आसूं रेस्पेक्ट आसूं आय कॅनॉट कॉल माय मदर वर्जीन म्हाका जल्म हाडलो आवयक हांवें वर्जीन आंकवार म्हणूंक जायना कित्याक कुडीचो संबंद जोडला आनी कुडीच्या संबंदाक लागून हांव येयलां जल्माक हांव ती ट्रॉफी त्या कुडीच्या संबंदाची प्रितीच्या बाबीनो जायत्यांक दिसता की ह्या कुडीचे संबंद रॉंग म्हण कम्युनियनच्या काळनो आमी युकरिस्टीक मिनिस्टर केले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ द युकरिस्ट बायलांक काळी बरे देखीवंत बायलां विचून काळी पाद्रींक आदार दिवंक कम्युनियन वांटूंक जेजूक वांटूंक तेदोन एक दीस हांव एक कोणागे घर भेटूंक गेल्लो आय हॅड गॉन फॉर अ विजीट टू समवन्स फॅमिली तेदो हांव सिमनारिस्ट आनी कोण येयलो त्या दादल्याक तितू वळखना तो मगे डॅडी वळखत म्हणटा हांव नको भुरगें आसतना तो येता म्हणटा हांव नको हांवें केन्नाय म्हाका उगडा आसतकूच येयना आनी केन्नाय चोयल ना मुकोळ उजेत यो एश म्हणो तुम जाणाय तुम बायलां ते कम्युनियन ते बायल केसो धटी वस्त कोताय म्हणजे सेक्स माताय घोवा कडेन रातीको कितें कोताय तें धटी वस्त म्हणून लागलो पवित्र आत्म्याचे कृपेन हांवें ताका जबाब दिलो बायल सेक्स माता धटी वस्त तुगे मांय काडून भायर उडय तें धटीपण कोन्न तूं जल्मला सेक्स इज प्युअर sex is sacred and sex is good in marriage not outside marriage sex is pure good and holy in marriage तेका लागून दुसरी बायलांचेर सेक्स माताय म्हूण तांकां धटी म्हणटा पयलीं तुगे मांयक मोड राग येयलो ताका उठोन चलोंक लागलो
राग येवपा थोडी वस्त सांगूंकूच जाय राग येवूं येनाका थोडी वस्त सांगूं जाय बायल दटी जायना सेक्स केल म्हण पूण काजरां पयलीं केल जाल्यार दटी दादलोय दटी बायलोय दटी पूण आमगे संस्कृती अशी रोखडे बायलेक दटी म्हणपाची आतां थोड्यो वस्तू ह्या पासत हो सांत इल्देफॉन्सूस म्हणटाय तो ही हेरसी कावंटर करूंक वो रॉंग म्हण सांग कोटी शिकोवन कावंटर करूंक सगल्या सांगोन भोंवतालो बाबा आंकवार मारिया आंकवार आनी तेणें बरे भाशेन तेगे आंकवारपण कितकोन देवान सांबाळटें सेरमांव सांगलां पूण काळजान दुबावलां हांव सांगो तें हरकाई सायबणी मानत काय जेजू मानत काय हांव देवाचे प्रमाण सांगत काय एक दीस तो थोड्या जोम्यांक घेवन सांत लेवकाद्या म्हणटाय ती एक सांतीण आसलोली भाग्यवंत वस्तोरी सांतीन टिगे हितून गेलो फोंडाशीं ते इगोजें सेरमांव कोतां गोड गोड मालो इगोचे पाटोस द रूफ ओपनड अप आनी आंज बोड इलो तेगे होंड आहा थिंगा आनी होंड उक्त जालो आनी ते आंजान आपयलें यो एडोल्फोन्सोस यो आनी चोय भितर चोय होंडान चोयल्या ही सांतीण दोळ कोण सांगता सायबीण माय भोव खुशाल कित्याक तुवें कोणा भिना आसतना कोणाची परवा करना आसतना तिगे आंकवारपण तुवें सारकें सांबाळां आनी कितें तें शिकयलां आनी ह्या पासत मागची वेव गायल्या न्हू सायबीणीन सायना ही वेव सायन अशी कोणा तूं सारकें सांगत म्हूण आनी त्या वरवीं ही शिकवण येयली द परपॅच्युअल वर्जिनिटी ऑफ द ब्लेसड मदर म्हणजे आंकवारपणाचें सायबीण मांयचें सासणीक आंकवारपण सदांच आंकवार पयलें जेजूक संभोवच्या आदीं जेजूक संभोवल तेन्ना आनी जेजू संभोवल्या उपरांत सासणाच्या सासणाक ती आंकवार 3 डॉगमा हाय पयले सुवातेर आसुमती डॉगमा जेजू सायबीण माय स्वर्गार गेल तेच तो डॉगमा ही सारकी म्हत्वाची ओकोण शिकोण सायबीण माय देवाची माय तो डॉगमा ती ओल्ड रुडी आनी तिसरी म्हळ्यार निश्कळोंक गोर संवाय परपॅच्युअल वर्जिनिटी डॉगमा न्हू ओकोंड शिकोण पूण ह्या तिनूय डॉगमा फाटल्यान मातशें उणी म्हत्वाची शिकोण ती गोडे पाप मुखार गोडे पाप साबीत पोरगोटीत परपॅच्युअल वर्जिनिटी आयसो डॉगमा म्हूण पूण भावार्थ लोकांचो की सायबीण माय इनवायलेट सायबीण माय आंकवार म्हूण आयज हांव भोव मोळायन सांगता म्हज्या थोरणाट्यांक कित्याक कुमसरा येता तेन्ना थोरणाटीं झुजताय आंकवारपणाच्या पातकांक लागून वर्जिनिटी जावन आसा तुमकां सगल्यांक बेसाम आनी आयज संवसार वर्जिनिटी म्हळ्यार फकाण करता कोण आहा रे आंकवारू जायते फावटी तरणाट्यां मदें हें जाता तूं तरी वर्जीन चेड सोदतलो तूं एसो जाणटो जावन वतलो वर्जीन तूं कोण मेळपाना आतां पूण सगल्यांक आमगे वर्जिनिटी सांबाळपाची कायदो जावं पाद्री जावं माद्री जावं लौकीक आनी व्हड थाळ न्ही आमगे तरणाट्यांक व्हड थाळ न्ही आमगे तरणाट्यांक वर्जिनिटीचेर आड पातो करूंक आंकवारपणाचे आड आपल्या आंकवारी निर्मळपणाचे आड पातो करूंक जायते फावटी चेडूं सेक्स माता चेड्या कडेन आंकवार चेडूं सेक्स माता आपल्या बॉयफ्रेंडा कडेन कित्याक जायते फावट भिरांत हो म्हाका सोणयतो काय बाबा तूं म्हाका सोणाक तुका जाय तें दिता सेक्स लोक जाय आमगे कूड अर्पीत कोतका कोर जो बॉयफ्रेंड तुकोडे काजरा पयली सेक्स मागता तो तुजो मोग कोना तो फकत कुडीचो भोग घेवपा सोदता ही डज नॉट लव यू ही इज ओनली लास्टिंग फॉर यू दीस इज नॉट लविंग दीस इज लास्टिंग एक पाट भोग जालो एक पाट सेक्स जालें मागीर चोय तो दुसऱ्या फाटल्यान वचना जाल्यार कित तूं चोड आंकवार चेडवां येन रोटाय कुमसरा मुजबुऱ्यान म्हणटाय फादर हांव दितां सेक्स कित्याक हो सदां सासणाच्या सासना रावल्या पुरो पूण कित करूं इतलें सेक्स मारून गेलो सोड आज म्हाका म्हजी सात लॉज येता इट्यात मुगे काळज मुगे जिविताची कित्याक म्हण गेली मुगे कूड सेक्स आनी हांव डायरेक्ट सांगता सेक्स बिफोर मॅरेज is wrong. कितलीं तो मागो तो तरी खरें तुज मोग कोता तो केन्ना एसो वस्त मागपाना तो तुका मान दितलो आनी काजार जाल म्हणटरी तुजे बरे कुडीचो एक वोट करतलो आनी पयलो गोरून सोदिता तो तुजो मोग कोना ताका फकत तुगे कुडीची आस आहा
This is called lusting. This is not called love. Difference, big difference between lust and love. ताका लागून थोडी चोडवां हाय चेडे पाड न्हू आमगेले कित तूं चेड म्हाका सांगताय फादर कित करी हांव एक चोडवा बरा मोगा आहलोलो तें फकत सगळ्यो गो तेका सॅक्सूय ड्रग्स गेल्या भशेन तेका एवरी डे सॅक्स जाय आहलोलें त्या चोडवाक ईट येता म्हाका आज ती खबरे काळ जाल्यार आनी मागीर मन बोलें आज आनी कोणा बरा काजो जावन वो तेजे उपरांत आनी कितू बॉयफ्रेंड कोण आहा चोडवां तितलीं रिस्पॉन्सिबल दॅट मिन्स तेंचे मोती लास्ट आहा आस आहा कुडीची मोग ना मुखार या जायतीं जाण चोडवां आपले नाजूक सांदे आमी जाणा बायलेचे नाजूक सांदे कितें हांवें तेन्ना एक्सप्लिकार करूं नाका नाजूक सांदे सासपोंक दिताय बॉयफ्रेंडा दित फादांव आतां मातशें खोर जाता म्हगे स्टेटमेंट बॉयफ्रेंडाको दिता कित्याक दिता सगल्या दी बोर्ड घाल यू कॅन टच मी बोर्ड घाल तुगे नाजूक सांदे तुवें राखपाचें सुरक्षीत सांबाळपाचें तुगे कायदो ऑप्शन न्हू तुका आमगे चोड कोताय आनी कुमसरां हांसताय कितें हो जोक बाये आनी मागीर प्रेग्नंट जाल म्हणटरी रोटाय लॉज जाल मरे फादर हांव कितें कोतोलें पयलीं तुवें करून दिल न्हू आपूण उक्तें म्हूण दाखयलें न्हू पोसार उक्त घायल न्हू कितें करया चिंताय आमी कितें कोत्तात तीं जायत जाणां दिसता आमी कोर्ट मॅरेज केली आतां आमच्यान करूं जाता कोर्ट मॅरेज इज नॉट अ लायसन्स टू डू वॉट यू वॉन्ट स्पेशली टू हॅव सेक्स विथ युअर पार्टनर आमगे धर्मांत इगोर्जेन साक्रामेंता काजो जाल म्हणटरी कुडीचो एक वोट तेका लागोन कोर्ट मॅरेज जाल म्हणटरी तेंका बार सुने भितर हाडनाका जातो ते सुने भितर हाडनाका कोर्टा नदरेन ती सूण आमगे धर्मान नदरेन ती सून न्हू जायत सासमा येताय म्हजे बरें कुमसरान सुनयेगे चार सांगताय सून पाडे फादर सून हांव म्हणटा तूं सून पाडे कित्याक म्हणटा ना फादर तेका मायन देख शिकोवना तें काजो जायना पयलें 4 वर्स पयलें रावपा अरे केसो माय तूं केसो सास माय तूं काजो जायना पयलें कोर्ट मॅरेज जाल्यार भितर घेता डायरेक्ट सांगता सगळ्या सास मायांक तुगे चेड सांगू ना चेड्यागे पाय सांगू ओ चेड्यागे शपाय सांगू कोर्ट मॅरेज जाल्या लागू तुम सुना भितर घेयना एक दीस येयलें रावलें गेलें ओके मेळों येयलें गेलें म्हूण काजार कोराय साक्रामेंताचें धूंप घालाय आनी मागीर भितर हाडाय मागीर पाळे म्हणटा पाळे तितूंक पयलीं आज लिव इन रिलेशनशीप दवरूंक सोदताय आमगे तरणाटीं बेंगलोर वयताय शिंगोंक गोंय सोद मुंबय वयताय बॉम्बे वयताय मुंबय वयताय UK वयताय खूंय वयताय शिंगोंक थिंग लिव इन रावंक सोदताय एकमेकाक चोवच्या सोदताय कोण कितें जेताय आतां लिव इन तेंगे घरां हो नाका विडियो कॉल करून चोयाय घर केश दिसत तें बाथरूम कितू वळटो बेड कितू धाकटी विडियो कॉल करून चोयाय तेंचे बरें रावपा वचून आज काजरा पयले काजर जात एकल्या कडेन काजरा पयलीं कितू जाणांको लिव इन केलो आहा हे घरांत लिव इन म्हणजे घरांत कितू जाण बाळ्या येवन गेलो आहा लिव इन म्हणजे तें चिंताय हांव चेड्यांकूय सांगता तशेंच चेडवांकूय सांगता मायन पांचे दीस तुवें फकत चेडवा म्हूण तुमगे चेड्याकूय घालाय लिव इन म्हणटाय तें सारकें न्हू फादर बाबा लिव इन म्हणटाय तें सारकें न्हू बाये लिव इन म्हणटाय तें सारकें न्हू लिव इन म्हणटाय तें ना मोगान भोंवप एक वस्त कोर्टशीप म्हणून आसता केन्नाय पिक्चरां गेलीं केन्नाय बिचीचेर गेलीं केन्नाय थोडो वेळ सारलो एक वस्त एकमेका वळखूंक पूण थिंग आयज एकमेका वळखप जायना थिंग एकमेका भोगप जाता जाय जाण कुमसा जाता फादर आय हॅव सेक्स विथ माय बॉयफ्रेंड आय हॅव सेक्स ना हेड न्हू आय हॅव सेक्स ना when you are trying to get married not so soon father जाल्यार सेक्स बंद कर आतां तोंडार दान दिसती पडटा हांसोंक लागता सेक्स बंद कर ना यू कॅनॉट हॅव सेक्स देर इज नो कॉम्प्रोमायज church never compromises you cannot have sex means cannot have sex before marriage बंद करा हें सगळें चलत तो नाच आनी लिव इन तरी तुमगे भुरगीं रावताय तुम फूल रायट आपुतून बाय यो तुगे शिकप बिकप चड जालें यो पुतून यो तुका शिकोवन धाडलें लिव इन करून तूं कामां धाडलो लिव इन करून हें सांगाय तुमगे भुरग्यांक
आनी तुमगे चेड्यांक तशें चेडवांक. दुस्वातेर मुखार या. जेन्ना हांव आंकवारपण म्हणटा वर्जिनिटी म्हणटा काजो जाल म्हणटी सॅक्स मारपा रायट वय काजो जाल म्हणटी तुमकां रायट आहा सॅक्स मारपाचो पूण काजो जातलें सॅक्स इज फॉर प्रोक्रिएशन नॉट फॉर युअर रेक्रिएशन. काजो जातलें सॅक्स म्हणटी स्कुलाच्या जल्मा पासत तुमगे मोर्जे न्हू. तेका लागून देवा सांगनाकाय ओ एकमुका सांगनाकाय आयज चोड हांवें ती चेड्या सांगता न्हवऱ्या सांगताय बायल आहा ती घोवा सांगता 6 म्हयने म्हाका भुरगें नाका. ओ गो सांगता पयलीं 5 वर्सां म्हाका आमकां भुरगीं नाका. देव आयकोता आनी कितें म्हणटा सासणाच्या सासणांक तुमकां भुरगीं नाय आमेन. मागीर ये इगोजीन धांवताय मागीर ते जात्रा बरे वयताय मागीर एज लादीन कोताय सांतांतनीको मागताय 14वी मिलाग्री कोर मुगे चेड्याक भुरगीं दी मुगे चेडवाक भुरगीं दी. तें पयलें सांग देवा आमी भुरगीं नाकाय म्हूण. देव सासणाच्या सासणां म्हूण नाका. देवागे हात बदलना. मागीर वोत्राता मेंत मागीर ही वखदां मागीर हें लेप लायताय आनी कितें कोताय देवान निर्मिलें बंद. तेका लागून देवा सांगनाकाय की आम पयलीं 6 म्हयने भुरगीं नाका 6 म्हयने जाल म्हणटरी भुरगीं जाय. आयज जाय जाण सॅक्स मारतना कोंडोम घेताय. आयज जाय जाण सॅक्स मारतना त्यो गुडी घेताय पिलाचेर आहाय आनी मागीर गुडी घेताय भुरगीं जाच्या पयलीं भुरगीं जाता तेन्ना बंद केलां अबॉर्ट केल्याय आनी मागीर भुरगीं जाच्या गुडी घेताय. केसो हेडू देव बँकर न्हू. देवागे दोयाळाय ओ दिश्ट पडटा तेन्ना तुमकां भुरगीं दिवपाची ते ओकल काळे ओकल घालूंक भोंवनाकाय. देवान तकली गुंडायली केन्नाय तुमकां चोवपाना आनी बेसांव घालपाना. ह्यो कोर उतरां साद्यो दिसताय आमकां कितें जालें रे सॅक्स मारल्यार मागीर सगलें येता एबॉर्शन येता. मनीस रोचनेचो जीव रोचत तेजे मारप येता. व्हड एबॉर्शन म्हणटा ती व्हड क्रीम संवसार मानना जायत. तेका लागून आयज आमगे क्रिमिनल लॉज चेंज कोताय तें एबॉर्शन क्रीम न्हू म्हणटाय. एबॉर्शन अलावड केलो आहा आमगे देशांत हें पूण देवाच्या नदरेंत एबॉर्शन व्हड क्रीम हें चिंतीचें. तेका लागून सांगाय तुमगे भुरग्यांक देव दिता तेन्ना भुरगीं घेयाय. मागीर रोणाकाय. मागीर म्हणटाय लोकां बरें म्हाका कितू लॉस जाली. लॉस कोण निर्मिली. आयज सगल्या मुज बराबर आहलो ते फ्रेंडांक आनी भाव भयणांक भुरगीं हांय म्हाका भुरगीं ना कितू उणपण कोण दिलें देवान केलें. केन्ना केन्नाय देव निर्मिता तुका भुरगीं नासतना दवरूंक ती देवागे महिमा. पूण जायते फावटी आमी भुरगीं नासतना वांजूडपण आनी वांजूडपण दोगांयकूय आं चेडवाक तशें चेड्याक घोवाक तशें बायलेक. वांजड जाल म्हणटकीर बायलेचो गुन्यांव न्हू बायलेनू लॉस बोगोश न्हू बायलेकूय उतर उलोयच न्हू तुमगे चेड्यांक उलोयाय. दोगांयकूय वांजूडपणाची लॉज उणेंपण. हें वांजूडपण तुम मागिलां देवान मागलो ना. तेका लागून वांजूडपण हें उतर देवाक ईट आटा कोणाक म्हणच न्हू. पूण आज आमी मागताय आमचे कोरण्या वरवीं आमगे मॉडर्न चिंतपा वरवीं आनी मॉडर्न थिंकींग आनी लिविंगा वरवीं मॉडर्न वागणुके वरवीं आमी वांजूडपण मागताय. देव दिना वांजूडपण. देव फकत म्हणटा सो बीट तुका जाय न्हू तुमकां जाय तशें जावं. मुखार या. आंकवारपण हें तन्नाटपणां जालें. ह्या दिसांनी हांव काजारी जिवितांगे पातकां सांगत आसा मुखार या. रांड आहाय तेम कितकोचें विधवा आहाय तेम कितकोचें दादलो तशेंच बायल. जायत फावटी हांव काजो जाली 1 वर्सान 2 वर्सान मुगे घोव मेलो म्हाका सेक्शुअल डिझायर्स ना फादर. whom to enjoy father when to enjoy father म्हाका मुगे सॅटिस्फॅक्शन ना. रांडपण देवागे हेज्यान येयलां ओ कसले कारणां लागून तूं रांड जालो ओ जाली कित्याक आमी दोगांयकूय इन्क्लूड कोता विडो एज वेल एज तो विडोवर. देवाचे मोहिमे पासत जियाय. आनी तुका तरी दिसता मुगे पॅशन सारके इतुले काजोर जा. तेंचे बरा तोंड मारीत भोंवनाका. हिंदीन म्हणटाय न्हू मूव मारना तोंड मारीत भोंवनाका. हें वन फॉर्म ऑफ प्रॉस्टिट्युशन. हें पोरदवारपण पोझडपण हें धंदेपण बंद कर. जाय जाण थोडी बायल सांगताय हांव आजून आंकवार आहा तोरणे कांकाळ फादर तेका लागून हांवें काजारी दादल्या दवरला. बरो जोडटो बरी कॅल्कुलेटीव बरो जोड टॅक दवरला. तो तेगे बायले कांय फाल्त कोना. बायले भुरग्यां सगळ्यांक दिता पूण म्हाका आय ऑल्सो नीड टू एन्जॉय वेन टू एन्जॉय फादर.
पाद्री म्हणटा वेन शी वील एन्जॉय फादर मागीर तेच जाल्यार आतां व्हेरी हार्श स्टेटमेंट कोता काळजा सार लागतलो काळीज पिंजोत तेश कोन्न जाल्यार गोवागे सिरिसे कितें आहा धंदो उपर कोत न्हू बिजनस स्टार्ट कर एकल्या बरारी कितें एन्जॉय कोता सगळ्यां बरोबर कर एन्जॉय आयज धर्म इतलो आयज आमगे जिवीत इतलो सारको हलके लेवलाचे पावला म्हाका ही हलक्यो वस्तू खोरायेन तुमकां सांगोच पडटाय कित्याक बोवाळें बाबा कोणाक म्हणटा कोणा सोमना भुरग्यां तरी सांगलें बाबा उज्या हात घालनाका बेबी डोंट पूट युअर नायस बेबी ना घातलें एक थापट दिल म्हणून कोटा थिंग घालप न्हू उज्यांत एन्जॉय तरी तुका करूंक जाय काजा पोतून हे अफेर कोनाका हे लिव इन दोनाका हे प्रॉस्टिट्युशनान धंद्याच्यो वस्तू कोनाका ही पातकां आनी खोर पातकां जांकां मरण आहा हुंचोय पाद्री हें सोंपेपणी तुमकां सांगपाना हुंची माद्र तुमकां सोंपेपणी सांगपाना आनी पाद्री आनी माद्री सोड आमी सोंपेपणी उलोवच नाय आनी मानून घेवच नाय ही पातकां आंकवारपणा हाड घो मेलो बायल मेली तुका पोत्तून देव आंकवारपणाचे कुरपेन जेवपा तुका हें दिता पूण आमी आमगे मन फकत एन्जॉयमेंट फादर एन्जॉयमेंट फादर एन्जॉयमेंट फादर जिवीत सगळें एन्जॉयमेंट न्हू जिवीत सगळें एन्जॉयमेंट न्हू जिवीत आमी जियेताय ताचे मोहिमे पासत पूण आमी ताका मोहिमा दिवपा विसरल्यांत आमी फकत आमगे डिझायर सॅटिस्फाय करूंक जाय वी हॅव अ लायफ न्हू तेका लागून जनवार जाले आमी संवसारांत मनजातपणा भाशेन आमी जियेतात हेंच घडटा इंगोडे इगोचे मानून घेवपा जाय गोंय होन तेज्या पास्ट हांव आयकोता आनी हें जाता लोकांकू तापोवन फायदो ना आम पाद्रींनी आमगेलें निर्मळपण आंकवारपण सांबाळचें माद्रींनी आपणागे निर्मळपण आंकवारपण सांबाळचें मागात निर्मळ आंकवार पाद्री मेळ्ळ्या पुरो म्हूण सगळे पाद्री आंकवार फादर काजराचो साक्रामेंत खूंय जोटाय जोणाय आमी आंकवार पूण उतरान कोर्नीन चिंतनानूय आंकवार जावपाक जाय आमी जायत पाट पाद्रींगे थाळणी पाद्रींग वडे ऑफेंदा जायत हांव पाद्रीचे उलयत पूण मानान रेस्पेदान उलयत बाबा जायत पाद्री म्हज्या सिनियर आहाय जायत पाद्री म्हजे बाराबर आहाय आनी जायत पाद्री आतां जालो तेंच्या सगल्यांक मतीन दोन मानान रेस्पेदान हुस्को पाद्रीपणाचो दोन हांव सांगता लायफ आहा म्हूण आमकां मोज जा करून लायसन्स दिल ना आयज आमगे मोजेचें जिवीत पोत जा पडून इट्यात आमचेर तेका लागून चिंतात आमी कितें न्हेसतां आमगे केंस खूंय पावल्याय आमी कितें घालतां कशें भोंवतां खूंय बसतां खूंय उठ्ठां तें चिंतचें आमकां देवान मोजेक आपयल नाय वय खुशाल आसोंकू जाय वी शूड हॅव सम जॉयज ऑफ आवर लायफ और सम हॅपिनस पूण नॉट प्लेजर फलगपण न्हू फलगिस्त जायना काय पाद्री न्हू बरे भाशेन मागण्याक वेळ दियात आयज हें सगळें पाद्रीपण आमी कित्याक दिसता फकत गोंयान न्हू सगळ्या संवसारभर कित्याक जाय पडटा कित्याक मागणी म्हूण जालां पाद्रींगे जिवितां मागणी म्हूण जालां आनी हांव हें खोरायेन सांगता वय मागणी म्हूण जालां आयज तो तेस आमी तूं टायट जाताय आयज तेस केल्या पूण ना एक दीस तेस चुकयता मागीर सदां ती ताळणी सदां चुकोवपाचो एक दीस तेस चुकोवप म्हळ्यार तूं देंवचारागे देराको बुगले पावता आनी देंवचार रावता पाद्रीन सोंप्यांगेच्या माद्रींनी आपली निर्मळपण सांबाळचें आंकवारपण जेवचें आनी तुमकडे सांगता हांव तुमकांय तुम पाद्री कशी वागताय तेन्ना मानान रेस्पेदान वागाय जायत आमगे पाद्री फ्रेंड आहाय मागीर ताका नांवान उल मारूंक लागताय आमी म्हाका तिडोक येता आमगे कोण नांव काळ जालें आनी हांव सदां सांगता म्हाका जल्माळो ते मायक आनी पायक लागून रायट ना म्हाका नांवान उल मारूंक फादर म्हण हांव डायरेक्ट करेक्ट कोता फादर हेस्टन कित्याक देवान म्हाका उडेन केलां आनी मुगे माय पायकोच्या व्हडलें मुगे देव आनी सायबीण मागी माय पाय तेका लागून चिंताय पाद्री तरी तुमगे फ्रेंड आहाय आनी ते इतले फ्रेंड जाले की आमगे सार फामील जाले तेंगे आंकवारपण सांबाळपाची जबाबदारी तुमची मुगे एक रॅक्टर आहलोलो तो सदां म्हणटालो
आमगे फ्रेंड केसोली आमकां तेसो फ्रेंड जाय जी आम सदां उगडां आसतलीं बाबा तूं पाद्री हें कितें कोत तें फलगी जिवीत तुका सोमना आनी खरें तें म्हाका मानलें तेणें म्हणलो तें आयज आम गुडी गुडी जावपा सोदताय सगळें आमकां चलता थोडी वस्त गुडी गुडी कोण चलनाय बाबा देवा माननाय जाल्यार तुका केन्नाय मानों जायनाय दुसरी एक गणनी सांगता आनी एक पाटी हांव सकयल चलोन वयतालो पणजी गोंयचें कूर आसतना सकयल बाजरां वयता हांव एक मोटोर येयली आनी बायल येयली ओ फादर आयज तूं काय बरो शर्ट पॅन्ट आहा काय बरो दिसता लोबाकोच्या शर्ट पॅन्ट बरें न्हू लोब तितू बंद न्हू शर्ट पॅन्ट बरें ना म्हणे म्हाका अभिमान म्हगे लोबाचो आय एम प्रावड ऑफ माय केसक and more than this shirt and pant I will always love to wear my cassock oh I'm sorry father you should be म्हणे next time don't talk this shit to any priest सॉरी जावपाचें तुवें एसो गू आनी मूत मुचे पाद्रिको उलयनाका कोडोंकूय जाय आमकां पाद्रिको कितें उलयताय पाद्री एक निर्मळ मनीस ताका मानान उलयाय रेस्पेद दियाय तुमगे कोरण्यांनी आज घोडे आमकां दिसत आम लोकां बराबर लोकां भाशेन जावपा जाय म्हूण आमी चुकल्याय आमी लोकां बराबर आसाय पूण आमी लोक न्हू ताका लागून पयर म्हाका कोण ब्लेसिंगाक घेवन गेलो यूके आसा तो येवन पोतून देंवता एक पांय म्हगे गाडयेन तूं भायर स्वता सांगता फादर आमी पाद्री न्हू ना म्हळें तूं पाद्री न्हू तूं लोकीक पाद्री ते आमीच आमकां मागले तुका मागलो न्हय आयज आम कॉमन प्रिस्टूड म्हूण नासताय आसोत कॉमन प्रिस्टूड आय रिस्पेक्ट द डॉक्ट्रीन एंड डॉगमा ऑफ द चर्च but ordained priesthood is superior and higher and greater to the common priesthood. Taklan magat. Blessed Conchita, म्हणून भक्तिवन कोंचिता जेजू ते दिसती पडून सांगलें मुगे पाद्री पासत मागाय तुमकां खबर करून दिसताय तुम तांकां पेटोवपा दिसता तांगे जिवीत चोनू पूण तेंचे पासत मागाय कित्याक पाद्री जावन आसा ते who hurt me very intimately हें उत्तर म्हाका लायक जालें त्या आख्या स्टेटमेंटान इंटिमेटली कोणा उजार कोताय गो बायलेच्या सॅक्साक आमी इंटिमेट म्हणटाय इंटिमसी म्हणजे इतलो संबंद सारको इतले लागीं आसूं जाय ते म्हाका ते लागीं आसून they hurt me intimately मागात पाद्री पासत मागात मागोन कितू मागील फादर जायत पाटी उपास कराय कितू जाण उपास करतलीं पाद्री पासत तूं फ्रायडेज उपास आम विसरले हांव जेन्ना पाद्री जालो वेडनेसडे वॉज माय ऑर्डिनेशन 26 एप्रील 2017 आय स्टील रिमेंबर इट वॉज अ वेडनेसडे फ्रायडे मामीन चोरीस भाजिली हांवें कायलीन तो चोरीस का तोंडाक घालून घास मारूंक उगडा आसलो आज फ्रायडे मगे मामी म्हणे मामी म्हणटा हे तूं आनी खंय येयला चोरी फ्रायडे म्हणटा कोरेज्म काबार फ्रायडेचो उपास सदांच कोरेज्म तशेंच कोरेज्मा भायर लोक विसरला आनी तूं तरी फ्रायडे उपास कोना दुसरें कितें कोर उर्साची वाट कोर बायबल रिडींग कोर आनी एक तेस कोर परम संस्कारां मेळोंक वच तें कोण करूंक सोदना आज उपास सोडून दिला पाद्री भाग्यवन जातले आंकवार रावतले निर्मण रावतले क्रिस्ती पोरजेच्या उपासा आनी मागण्या वरवीं उपासना भाग्यवंत पडनाच ताका लागून पाद्रीनूय उपास करचो तुमी भाग्यवंत जाच्याक तुमी उपास कराय आमी भाग्यवंत जाच्याक आंकवारपण बो डिफिकल्ट समजोंक जिवंक पूण जिवपाक जाय आमी कित्याक मुगे आमच्या पाद्रींच्या माद्रीच्या तुम लोकांच्या भाग्यवंतपणा वरवीं चर्च भाग्यवंत जाता जाय पाटी सदां कितें हा पातो केल्यारी कितें हा पातो केल्यारी कितें येदवळ चर्च कोसळ्ळी ओय कोसळोता कित्याक तूं पातकी म्हूण हांव भाग्यवंत जाता तेन्ना ती घट जाता चर्च आज उबी आहा आमगे पाद्री माद्री आनी लोक भाग्यवंत आंकवारपण सांबाळटाय म्हूण आंकवारपण सोंडियाय चर्च काबार जातली उबी रावुया सुर्गींच्या मोगाळ बापा आतां आमी आमच्यो गोरसो आमची मागणी आमच्या काळखच्या चोत्रेक
आमी तुजे मुखार आमी दवरता. दर एका आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पातकाची दर एक ताळणी पयसावून सदांच आपले जिवीत नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तांकां देवा बापाची कृपा मागुया. पातोक आमकां देवा सोशिल्ली पयस वता आनी आमच्या जिविताचें निर्मळपण भोगसायता. तर आमी पातोक पयस करूंक आनी सदांच नितळ निर्मळ जिवीत सांबाळूंक आमकां स्वर्गीच्या बापाची कृपा मागुया. आकवार मारेन सदांच देवाची कोशी केली आनी देवाक दिल्ल्या उतराक विस्वाशी रावली. मारेची देख घेवंक आमी मारे भाशेन देवाक विस्वाशी रावूंक आनी कसलेच ताळणेक सांपडना जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या बावतिस्मा दिसा उदकान बुडोवून आमकां मूळ पातकांतली नितळ आनी निर्मळ केल्यान तर मारे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेवंक आनी आमच्या निर्मळ आनी देखीवन जिवितांतल्यान देवाची आपुरबायेची भुरगीं जावंक आमकां तेच देवाचो आदार मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, जे मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां तूं दी आनी सदांच आमी ओतम्यान मोतयेन कुडीन बरी जावंक कुरपेन वाडोवंक आनी एकामेकाच्या आदारा पावूंक तूं आमकां आदार दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना थोडे वेळा गीत गावयात. स्वीकार तूं कोर आमकां. गोवा कोण्याचो ताका फळाचो ते जोयता उठो मोगाचो सोमयादी मोग तुजो उंडान एकवटांचो देविकानातोसो आनी कोयो बापा बेजोन दिता तुका तुगे बापा यस्विका तू कोरामका आनी कोयो बापा बेचोन दिता तुका मानो तुगे बापा यस्विका तू कोरामका tu koramka tu koramka. म्हज्या मोगाचें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुतवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भवी सेवेच्या आदारात सुरवेस्पोर मानून घेवं. देव आमच्या सुर्गींच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या आस्पुतान अवकार मायेतां जोल्म घेतना तिचे अवकारपण विबाडूंक ना पूण विचित तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांत निवारून तो पवित्र करूं अशें आमची बेटुणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी दीस सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदार आनी सस्नाच्या देवा सौर काळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो नित्यांकारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगोटाव आपल्या अवकापणाची उडवी सांबाळून पवित्रनाचे कृपेन तुझे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्ती प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो डोलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी 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 तुका जोयजो ओवी 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 Sorbesporaci navieta takazui utsorgi 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 tukazui zui ovi 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 बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची सुक्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस मनशां पासून तें वारू उरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good for go to ya. Gesù melo, Gesù ci vonzala. Gesù monoga yetolo. Bapa
बाप्पा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो बुडो आनी सोडवणुचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेसूची कूड रगो सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा उर्वे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा लुद्ध स्वामी आमच्या गवळी कारभार्या आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवांस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू उर्वे त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू दय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपूत वेदार बापा सोरवंदोनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना मोगचनो आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा परफेक्ट पवित्र तेच भशेन आमी पवित्र जावं त्या जेसूर आमकां मागणें शिकयलां तेच मागणें सांगाता आमी म्हणुया आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून दरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेसू क्रिस्त तुजे जो मुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशल प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं मोगाचनो एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पापात गेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती आमकां शांती मोगाचनो ओ जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात
Number D40 Surgi Undo Jason Dillo. Jesus, tu kagi mugrauta, vigi tu tu kagi mugrauta, urgi untuk Jesus dillo. Kaos lot favonas lo am so Jesus Gonzalo am che atmik bukik Paulo tu kagi mugrauta, vigi tu tu kagi mugrauta, surgi jevon Jesurita. Apli kurmas somor pita Deva mendrok apun zata Amma munsyak kawung ditap tu kagi mugrauta, vigi tu tu kagi mugrauta, maka devan mana dillo. Gojai todi talot Surgi undot Jesus dillo Otimian gojai todi talot tu kagi mugrauta, vigi
सुभागी कुसवो अवकार मायचो ससनाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलो तो. प्रार्थुया. कणमळ्या बापा बगेवंत अवकार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच अवकार मायची देख घेवन तो तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ले सोडून दराची भक्तीपुणी साखर करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेलंकणी सायबिणीक मागणें. मोगाळ माये मोगाल माये वेलंकणी सायबिणी वेलाकनी सायबिणी बाळका जेजूक बाळका जेजू हातान धरून हातान धरून तूं दोर्या तोडीक दोऱ्या लागीं उबी आसाय. उबी आसाय. व्हडा बाबार्थान बऱ्या बाबार्थान हे इगोर्जेन इगोर्जेन असलेल्या असलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या भुरग्यांक सांबाळून राख सांबाळून राख. आनी आशिर्वाद दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता. कालतेपणी मागता. दुदाक ताणिल्ल्या दुधाक ताणलेल्या भुरग्याक तुवें दूद मागून दिवन दूध मागून दिवन ओसोऱ्यांनी असो तांणी आयदान भरून एकदां करून दूद दूध व्हांवता तशें केलें. व्हांवता तशें केलें. तशेंच हांगा एक उठलेल्या बाबार्थ्याची जिवीत बाबार्थाचें आनी जीव मन खुशालकायेन आनी संतोशान भरून बाबाशें कोर. ही आमची भाव भयणां कश्ट तेन्ना ओ निराशी जाता तेन्ना तांकां तुजी गोठाय दी. सोलूंक जायना त्या भुरग्याक तुवें मिलाग्रिनी सोलूंक शक्ती दिली. तशेंच ह्या आमच्या भाव भयणांक जेन्ना ती निराशी जातात ओ कश्टांच्या भारान चेपता तेन्ना तुजो हात दिवन तांकां वयर काड. वादोळाक सांपडलेल्या पोर्तुगीज तारवट्यांक जशें तुवें सांबाळले तेच पुरी ह्या आमच्या भावार्थी भाव भयणां जिविताच्या वादोळांतले निवार आनी दुस्मानाच्या चपक्यांतले वाटाय. तांच्या जिवितान गंभीर परिस्थिती येतात आनी दुखांची लारां उपरासतात तेन्ना तांकां सांबाळ आनी राग. कृपेच्या सगोरा वेलांकणी माये तुज्या कृपेच्या देण्याने आमकां बोर आमच्या संगात राव आनी आमकां आशिर्वादीत कोर. वेलांकणी सायबीण माये आनी ती सोपूत आमचो सोमेन जेजू क्रिस्त तुमचेर आपलो हात विस्तारून तुमकां सगळ्या कुडी आनी ओत्मीक पिड्यांतली निवारू. सायबिणीचे विनवणेन बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद दिवं आनी सदां काल तुमचे सोबे रावूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सांजे आमी 4 तावन 7 वरां पर्यंत कुमसार आसात आनी कोणाकी कितें डोनेशन दिवपा आसा हांवें मारया थिंगा तुमी तुमचें डोनेशन दिवचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. शेवटाक गायन करयात. माये खेदेन तुजें नांव. Wakanta tuka sogloga Aisami magogaya Maikal tuche besa Velakani saibini Ais tuja paya sori Viswasarai dawami Mai ai kamchi magni Velakani saibini Ais tuja paya sori